नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. माध्यमीक शाळांनी एक विषय विदेशी भाषा घेवंक शिकपी भुरग्यांक गोवा बोर्डाची थाकाय. एनईपीत नवेक विदेशी भाषा घेवंक पर्याय नाशिल्लो. आता गोवा बोर्डान नवेक तिसरो विषय म्हणून विदेशी भास घेवंक मेकळीक दिल्या. R3 सकयल आता फ्रेंच, पोर्तुगीज, जर्मन आनी अरेबीक सारकेल्यो भाषा घेवंक मेकळीक. खात्याचे सर्क्युलर. माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भास घेऊन शिकपी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षण धोरणात नवेक विदेशी भास घेवपाक अडचण येताली. नव्या शिक्षण धोरणात विदेशी भास घेवपाचो पर्याय नाशिल्लो. गोवा बोर्डान गोयच्या शाळांनी नवेक तिसरी भास विदेशी भास घेवपाक मेकळीक दिला. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काढला. शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन नववेच्या भुरग्यांक नवे शिक्षण धोरण लागू. 8वे मेरेन एक विदेशी भास विषय घेवपी भुरग्यांक एनईपी खाला थाकाय. एनईपीत नवेक विदेशी भासो घेवपाक पर्याय नाशिल्लो. R1 खाला पहिली भास इंग्लिश घेवपाक सक्ती. R2 खाला कोंकणी, मराठी आनी हिंदीचो पर्याय आसा. तिनातली खंयची एक भास घेवपाक मेळटा. R3 खाला विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक दिला. R3 खाला जाय जाल्यार R2 दिल्लो एक भारतीय भास घेवपाक मेकळीक. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काडून कळवणी दिला. गोवा बोर्डाची मान्यताय आशिल्लेच विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक. तातूंत फ्रेंच, पोर्तुगेज, जर्मन, अरबी ह्यो भासो घेवपाक मेळटल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत दिल्यात. वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आशिल्ल्या सयत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेन आपली रेशन कार्डां सरेंडर करची म्हणून सरकारान उलो मारिल्लो. मेळटा त्या डाटा प्रमाण कार्डां सरेंडर करपी लोकांचो फोंड्यांत चड. खासा रिपोर्ट. सरकारी कर्मचारी आणि जांचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आसा ताणें आपली रेशन कार्डां स्वेच्छेन सरेंडर करपाची म्हूण नागरी पुरवण खात्यान उलो मारिल्लो. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत केल्या. डाटा मेळटा ते प्रमाण फोंड्या तालुक्यात 2,569 लोकांनी कार्डां दिल्यात. सत्तरी 2,393 जाणांनी. बार्देसांत 2,298 जाणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. दिवचले 1,923 जाणांनी. तिसवाडी 1,562 जाणांनी. साश्टी 1,321 जाणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. जाल्यार केपें 1,152 जाणांनी. पिण्या 1,135. काणकोणा 865 जाणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. मुरगांव तालुक्यात 814, सांगे 547, जाल्यार धारबांदोड्यार 389 लोकांनी आपली राशन कार्डां परत केल्यात. मजगती गोंयांत अंत्योदया अन्न योजना कार्ड वापरपी 11,048 लोक आसात. APL कार्डां वापरपी 1,54,645 लोक, जाल्यार PHH वापरपी 1,17,826 लोक आसात. वट्ट 2,83,519 लोक राशन कार्डां वापरतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मुखेल संस्था आनी चॅनलाचे एक्झिट पोल मोदी सरकाराक. चडशा चॅनला प्रमाण NDA 350 ते 400 सुवातो जिखता. इंडी आघाडीक 150 ते 200 सीट मेळटले म्हणून अदमास. मजगती मुखेल एजन्सी सांगता त्या प्रमाण गोंयांत भाजपाक 1 आनी काँग्रेस 1 सीट. मात गोंयांत NDAक मतां 52, इंडियाक 43%. खरें चित्र 4 जूनाकूच स्पश्ट. हे फावट 7 पावण्याची वेंचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली. सरकार कोणाचे? मोदी सरकार, राहुलाचे काँग्रेसीचो कमबॅक, काय खतखते? देशभर एकूच प्रश्न. आता पळयात काय मुखेली संस्था आणि चॅनलांचे एक्झिट पोल. इंडिया टुडेच्या एक्झिट पोला प्रमाण NDAक 361 ते 401 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 131 ते 166, जाल्यार हेरांक 8 ते 20 सीट मेळटा. ABPचे एक्झिट पोला प्रमाण NDAक 353 ते 383 मेरेन मेळटा. इंडिया आघाडीक 152 ते 182, जाल्यार हेरांक 4 ते 12 सीट मेळटा. जन की बात हांच्या एक्झिट पोला प्रमाण NDAक 362 ते 392 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 141 ते 161 मेरेन मेळटा, जाल्यार हेरांक 10 ते 20 सीट मेळटा. न्यूज 24 चाणक्यच्या रिपोर्टा प्रमाण NDAक 400 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 107, जाल्यार हेरांक 36 जागो मेळटा. टाइम्स नावाच्या एक्झिट पोला प्रमाण
एनडीएक 358, इंडिया आघाडीक 152 जाल्यार हेरांक 33 जागो मेळटा. रिपब्लिक टीव्हीच्या एक्झिट पोला प्रमाण एनडीएक 359, इंडिया आघाडीक 154 जाल्यार हेरांक 30 सीट मेळटा. टीव्ही 9च्या रिपोर्टा प्रमाण एनडीएक 342 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 166 जाल्यार हेरांक 35 जागो मेळटा. न्यूज नेशनाचो रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाण 342 ते 378 जागो एनडीएक मेळटा. इंडिया आघाडीक 153 ते 159 मेरेन, बाकीचे 21 ते 23 सीट काडटा. हे एक्झिट पोलाचे आकडे कांय हजार लाखाच्या वोटर सॅम्पला वेल्यान अदमास. खरो निकाल पुराय देशभरात 4 जूनाक मेळटलो. मोदी राहुल काय तिसरो कोण ते 4 जूनाक स्पष्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चडशा चॅनलांनी दिल्लो एक्झिट पोल खरो थारतलो. बीजेपी काडटा जाल्यार एनडीए मेळून 400 पार म्हणून भाजपाचे फुडाऱ्यांक विश्वास. गोंयांत बीजेपी 2 सीट काडटा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा केंद्रात परत मोदी सरकार. राहुल गांधी म्हणटा मोदी पोल. सगळ्यात पयली एक्झिट पोल जे आसा हे ऑलमोस्ट 360 ते 400 हाच्या दरम्यान दाखयता आणि एक्झॅक्ट पोल अबकी बार 400 पार याच पद्धतीत परत एकदा मोदी सरकार 400 सीटेन निवडून येतले हाची खात्री आसा, हाजो विश्वास आसा. आणि काँग्रेसीन ज्या पद्धतीत या एक्झिट पोलच्या डिस्कशनाचेर सगळ्या मिडियाचेर भविष्कार घातला तेतून करून तांच्यांनी आपली हार जी आसा पळय ही मान्य केल्ली आसा. दुसरो विषय, गोंयांतले 2 सीट दाखयता आसतना एक्झिट पोलांत 1 सीट दाखयता, दुसरो सीट दाखयना म्हणून थोड्या जाणांक चिंता क्रिएट जाल्ली आसा. पण हांव परत सांगता, म्हाका खात्री आसा सावथ गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्धतीचे वोटींग पर्सेंटेज मोर दॅन 75% प्लस वोटींग पर्सेंटेज सावथ गोंयांत पुराय गोंयांत जाल्या सावथ गोवा सीट ही फावटी भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता. 20 ते 25 हजाराच्या लिडीत सावथ गोवाचो सीट निवडून येतलो. आणि ते जर पळयलें आसत जाल्यार मोदीजी सुरवाती पासून म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं पासून सांगता की ह्या वेळाचेर आमी 400+ म्हणजे 370 भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स म्हणून 400+ आणि एकूण जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार तो ट्रेंड 400+ हो डेफिनेटली जातलो. पण गोंया भितर कांय चॅनलांनी दाखयलें की एक येतलो म्हणून. पण हांव अजून सांगता आनी ठाम आसा गोंयचे 2 सीट जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जिखतली. कारण ज्या तरेन लोकांनी मतदान केल्लें आसा, नरेंद्र मोदीजीक लागून मतदान केल्लें आसा आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयचे 2 सीट जिखतले. सावड्ड्या मिराबाग जुवारी न्हंयचेर येतल्या बंधाऱ्यांक थळाव्यांचो विरोध. बंधारो आयला लागसारच्या वाठारांनी हुंवार येत म्हणून थळाव्यांक धाकधूक. प्रकल्प नेमको कितें ते थळाव्यांक सांगूंक आमदार गणेशान पंचांक बरोबर घेवन लोकांक समजावंक बसका आपयली. प्रकल्प कितें तो खंय आदी समजून घेवचो पंच लोकां बरोबर. सगळ्या लोकांचे कितें आसा की तांकां कळपाक जाय की आमी कितें फेस करतले ते तांकां कळपाक जाय. ते कळपाचें दिवपाचें सगळें समजून सांगपाची तयारी आसा आमची. आनी तरी पण तांकां समज दिसलें फालतं गाडी आनी कितें अडचणी आसा सगळ्यो अडचणी आमी मान्य करून घेवन तेच फुडें वचपाक जाय न्ही. अशे पद्दतीची आजची मिटींग जी पळय आसा ती बरी जाल्या. आनी त्या नंतर हांवूय तांकां कितें आसा 8 दिसांनी येतलो पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळय जें आसा तें एक्झॅक्टली सामकें डिटेलाक रेडी करपाक येतलो डिपार्टमेंटाक आनी तेजे नंतर त्या लोकांक आमकां मांडटले. लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा, दुबाव आसा हेजे बद्दल ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली. आनी जालें कितें हितून भितर सगळें इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्लें तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आपण दाखयता आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आहा तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा तो पळोवया अशें. जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो हितून कांय दुबाव ना. कित्याक हे आमचें हीत पळोवप हें म्हजें पयलीं कर्तव्य आहा. जेन्ना सरकार कितें एक प्रोजेक्ट हाडटात तेन्ना सरकाराक मान दिवप हें पंचायतेचें कर्तव्य आसा. आनी ह्या दृश्टीन जर सपोज गांवां नाका जाल्यार आमी गांवा बरोबर आसतले. बंधाराचें टेंडर जाल्यार सगळें जालें. टेंडर पास बी जालो फक्त वर्क ऑर्डर पावल्या म्हणटकीर आमची ह्या गांवाक मिराबागाक सांगनासतना हो प्रोजेक्ट येयलो. जेन्ना आमी आमची गांवची पंचायत जाली तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना कोण हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा म्हणून आमी गांवची मिटींग घेतली. पूण ह्या गांवची मिटिंगी आमच्या वांगडा पंच रावना. सो आमकां खंय तरी दिसना की आमचे अत्याचार जाता अन्याय जाता. तेका लागून आमी परत आमची एक मिटींग जाली आनी हो एज अ पंच म्हणून तेणी आपयली. त्या मिटिंगे येयल्यान आमी सांगलें की आमची समस्या आसा पळय तेंचे कडेन उत्तर कांयच ना जालें. म्हणून एकूच तेणी सांगलां की आतां आमी हेजे मुखार विचार करतले. तेंकां आमी सांगलां की तो पर्यंत हेजें कितें काम कितें चालू आसा
गोष्टी कितें आसता तुमी सगळी बंद करचें, कित्याक आमकां पयलीं सविस्तर गांवच्या लोकांक म्हायती दिया, मागीरच आमी मुखार तुमकां स्टेप दिवपाक येतले. पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्यांचो टोटल विरोध आसा. विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती, आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावान उलयता आमकां खबर आसा. त्या ऑफिशियल्सां जावं आमदारा मिनिस्टरां हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. ते आमी ट्युरिजम हाडपाक सोदता, पूण आमच्या ट्युरिजम आमकां नाका, कित्याक आमचो गांव निवळ आनी शांत आसा. ट्युरिजम हाडून बाकीचे एक्टिविटीज आमचो गांव आमकां खराब करपाक नाका. सिक्कीम अरुणाचल विधानसभेचो वेंचणूक निकाल जाहीर. अरुणाचलात बीजेपीचे कमळ फुल्लें. 60तल्या 46 सुवातांचेर जैत जोडून बीजेपी तिसरे खेप सत्तेर. पेमा खांडू मुख्यमंत्री. सिक्कीमात सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा पक्षाचे 32तल्या 31 सुवातांचेर जैत. प्रेमसिंग तमांग परत मुख्यमंत्री. गोयचो मुख्यमंत्री म्हणटा अरुणाचलावयल्यान लोकसभेचे चित्र स्पष्ट. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम ह्या दोन प्रदेशात आज रिझल्ट जाले. आम्ही अरुणाचल प्रदेशात पळयता 60 पैकी 46 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जिंकलेली आसा आणि काँग्रेस हार्डली थंयसर एक काय दोन सीट कितें तरी जिंकल्या. ह्या अर्थात दिसून येता की लोकांचो कल हो मोदीजीच्या वाटेन आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन आसा, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन आसा. अरुणाचल सारकिल्ल्या प्रदेशात पयलेच फावटी भारतीय जनता पार्टीक इतक्या मोठ्या प्रमाणात बहुमत मेळप हो खरोखरूच भारतीय जनता पार्टीचो आणि मोदीजीचो विकासाचो विजय आसा. म्हणून तर पुराय देशभर 4 तारखेक कितें जावपाचो आसा ताजो प्री रिजल्ट आज आमकां अरुणाचल प्रदेशात दिसून येता. हांव अरुणाचल प्रदेशचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आनी कार्यकर्ते यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. माननीय मोदीजी, नड्डाजी आणि अमित भाई शाह हांचेय बी म्हणजे ह्या विजयाच्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि अरुणाचल जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक थंयसर संद दिली आणि ज्या पद्दतीन देशाच्या विकासा बरोबर अरुणाचल प्रदेशाचोय विकास हो खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. उबाळ्याचे 2 म्हयन्याचे सुटये उपरांत 4 तारखेसावन शाळा सुरू. नवी बॅग, पुस्तकां, नवो युनिफॉर्म, जोती घेवंक पालक भुरग्यांची धांवपळ. बाजारांनी गर्दी. पावसाळें तेंकलें. सत्र्यो, रेनकोट घेवंक घाई गडबड. ते वटेन लोकसभेचे मतमेजणेक लागून शाळा फुडें धुकलच्यो म्हणून मागणी नेट. केन्ना सुरू जाता त्यो जाता. पालक सामान सामग्री घेवन स्कुलाक तयार. 4 जुनाक लोकसभा इलेक्शनाचे टेन्शन चडशे पॉलिटिकल पार्टीज आनी पॉलिटिशियन्साक आसा, पण 4 जुनाचे अजून एक टेन्शन म्हणल्यार ते आयला पेरंट्स आनी भुरग्यांक. 4 जुनाक स्कूल स्टार्ट जाता परते आनी तेजी शॉपिंग करपाक म्हणून खुबशे पेरंट्स आनी भुरगीं मार्केटान भोंवता. नवे स्कूल बॅग, टिफिन बॉक्स, रेनकोट, सँडल्स अशें खुबशे सामान घेवपाक सद्या भुरगीं आनी पेरंट्स मार्केटान भोंवता. आमी सद्या पणजे मार्केटान आसा आनी आमी पळोवया की आतां सद्या मार्केटान कसो कितें बोवाळ चल्ला तो. दिवचले वाळशी ते वाठादेव मेरेन बायपास रस्तो लोकार्पणाक तयार. आमदार शेटये उलयलो. 4 किलोमीटर रस्तो हॉटमिक्स जाला. 75 कोटींचो रस्तो प्रकल्प. दिवचल शाराक बायपास करून सरळ सांखळी पावता. दिवचले ट्रॅफिक जॅम जातालो तो खंय आतां जावचो ना. थळावे म्हणटा बायपासाची सामकी गरज आशिल्ली. आता जर तो आमचो बायपास आसा तो जर पयशात आमच्या हांगच्यान म्हाळशेच्यान सुरू जाला आनी सरळ आमच्या कॉलेजी कडेन म्हणजे जातीय कॉलेजी कडेन तो हें जाता. काम ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा. फक्त कोड ऑफ कंडक्ट असल्यामुळे डिले झाला. कोड जाल्यार आम्ही टेंटेटिव्ह डेट एक 6 जून किंवा 11 तारखेच्या नंतर, पण जुनाच्या पहिल्या 15 दिसांक आमी ताचें हें करतले, लोकांक लोकार्पण करतले फंक्शन करून. सगळें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. आमी जे पळोवपाक जाय जर बिचोले सदांच जर पळयशीत, स्पेशली शांतादुर्गा कडेन इतले गाडये थंयसर अडकताले आनी थंयसर भुरगीं बी आमची आसात. सो एक्सिडंट जावपाचे खूब हे चान्सीस आशिल्ले आणि जे व्हडले गाडये आसले हे मेन बिचोलच्यान वताले. बायपास ही खरी गरज आसा आणि दिवचले ट्रॅफिक खूप जाय. आमचे कडेन आमचे म्हणजे वाळशी ते शांतादुर्गा हायस्कूल एक्सिडंट प्रोन झोन आणि मोठे मोठे ट्रक ये ते साखळी फुडें उजगांव वाळपय वचपी ते ज्यो ट्रॉली त्यो डायवर्ट जातल्यो. म्हणजे डिचोली शहरांतली वाहतुकीची गर्दी कमी करपा लागून
वाळशी ते वाठादेव हांगासर एक 4 किलोमीटर बायपास रोड आतां पूर्ण जावपाक येयला. म्हायती मेळटा की आज कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्णताय करून हो रस्तो गव्हर्मेंटाक हँडओवर करपाचो. दरड कोसळपाची भीती आसा. तर हांगातली जी लोक जे वाठारांतले ते म्हणटा की बायपास रोड करून खूबच बरें केला, पण ह्या बाबतींत जेन्ना हायवेचेर जेन्ना गाडी वयता तेन्ना बारीक बारीक गुणे जे आहा वरसून पडटा जे टू व्हिलराक घातक जावं शकता. त्या प्रमाणे म्हाज्या फाटसून तो मोठे दरडू आहा तेची खंय तरी वेवस्था लावची अशें स्थानिकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. हळडोणेच्या मायकल डिक्रूजान पारंपारीक केन फर्निचरांचो वेवसाय अजून सांबाळा. मार्केटांत प्लास्टीक कदेलां आयिल्ल्यान लोक केनाची कदेलां खूब कमी वापरतात. मार्केट मेळनाशिल्ल्यान नव्या पिळगेक हो वेवसाय सांबाळप कठीण म्हणून ताका हुस्को. एक कदेल सारकें करतलो जाल्यार आदेश तरी जाय. मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. सद्याक पळोवपाक गेल्यार प्लास्टीकचे जायते वस्तू मेळटात, पूण पयलींच्या तेंपार मेळनाशिल्ले. पयल्या तेंपार केन फर्निचर व्हडा प्रमाणात लोक वापरताले, पूण आतां चित्र वेगळें. मोर दॅन 30 इयर्स दोर एटलीस्ट 30 इयर्स अजून पासून काम करता. आनी म्हाका वर्सां जालीं आतां 56 गेली, कंप्लिटेड 56 इयर्स. आतां तरी पूण चलता. पूण आनी दुसरें कितें जालां आतां कोणूच हें काम करूंक सोदिनात. भुरग्यांक खूब जाणांक आपयल्या पूण भुरगे ते आमचो हे लायनीन येना. कित्याक पेशन्स जाय, पेशन्सूय जाय तुका. आनी तुका एक आवड म्हणटा पळय ती मेन. ही आवड आतां भुरग्यांक ना. आतां भायले बेळगांवचे हांव केन पासून बेळगांवसान हाडटा, पणजेच्यान हाडटा. आतां थोडे जाण बेळगांवच्यानूय काम करतात थोडे. पूण कितें आहा 1-2 वर्सांनी पळोवंक गेल्यार ती कोदेल जाता बँड. प्लास्टिकान मार्केट कॅप्चर केल्ल्यान आतां पारंपारीक कारागिरांच्या कपलाक आटये पडपाक लागल्यात. ही कला आतां कशी टिकवप हो तांच्या मुखार प्रस्न. हांवें पळोवंक ना कोणाक एड मेळिल्लो पळय तो. थोडीं जाणां म्हज्या पयलींचे थोडीं जाणां काडटात जाय ते केनींग वचतात, पूण नो एड. आनी काम तुका मातशें डिफिकल्ट. आख्खो दीस तुज्यान काडटाय तूं, नो फायनान्शियल एड म्हणटच तुका कांय ना. म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता कोणें तरी हें करून फायनान्शियल एड ओल्ड आहा पळय त्यो आतां कांय जावंक ना. आतां प्लास्टिकाचेर सगळें जालां, पूण थोड्या घरांनी आपले कोदेली आहात. हे भाशेन कोदेली आहा, पूण कितें आहा थोड्यांक हेर आसतल्यो आनी पयल्यो आहा पळय थोड्यांक त्यो नाकाय जाल्यार कित्याक मेंटेनन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट नाव. सद्याक केन फर्निचराक लागपी सामान पणजे नाजाल्यार बेळगांवच्यान हाडचें पडटा. ह्या वेवसायाक मार्केटूय ना. हे परिस्थितीत फुडली पिळगी व्यवसायात येतली तरी कित्याक असोय प्रस्न. हे खुदचे हांव जे आज करता त्या प्रमाणे आमी बुराका प्रमाणे यूज करतात. आतां सपोज ऑन द लेंथ वायज एंड द ब्रेथ वायज इंटू 3 रुपीज. थोडे आतां म्हापसा खूब जाण नये आतां आहात ते सांगोट 5 रुपीज अकॉर्डिंग टू द ट्रान्सपोर्ट. आजून पासून कोणूच करूंक ना आनी फुडेंय पासून करचें ना. हांवें थोडे तांकां लागून हांव भुरग्यांक सांगता बाबा हे ट्रेडिशन घेया, कोण ना कोण घेवंकूच जाय, हे फुडें व्हरोंक जाय. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. जनावरांची कुयदाद राखपी पेडणेच्या महाबली एनिमल आश्रमाक फंडिंगाचो आदार जावचो म्हणून विमन एम्पावरमेंट संस्थेचो यत्न. संस्थेन हणजुणा थ्रिफ्ट सेल घडोवन हाडलो. थ्रिफ्ट सेलांतल्यान मेळटा तो फंड एनिमल आश्रमाक वतलो म्हणून WEचे इन्सिया लेसवाला सांगता. आयचे पॅटर्न माळीत विमन एम्पावरमेंटाचे एनिमल मिशन. नमस्कार. आयच्या पॅटर्न सिरिजान तुमकां येवकार. आयच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या पॅटर्न सिरिजान आमी आयल्या एलिफंट अँड को अंजुना हांगासर. आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक सेल लागलेलो आसा. हो सेल मोस्टली ऑर्गनायज केला WE ह्या ऑर्गनायजेशनान जे विमेन एम्पावरमेंटाचेर चड भर दिता. आनी मेन म्हळ्यार ह्या सेलाचो जो प्रॉफीट येता तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांकां जे आसा पेडण्या ह्या सायडीक. सो ह्याचेर डिटेलान उलोवपाक आमचे बरोबर आसा WEची फावंडर इन्सिया. सो कुड यू टेल अस अबाउट योर ऑर्गनायजेशन, वॉट यू ऑल डू, एंड what made you all come up with this concept of animal charity?
So WE is a women empowerment organization, and all of us are working women from Goa. We are about 50 of us. So we decided that it was that time of the year where we removed everything that we were not using over the past few months and do a little sale. So we've done a little thrift sale out here. And all the proceeds go to the Mahabali Animal Ashram, which is run by Nikki Todd. She has over 200 dogs, 110 cats, 2 cows. She rescues animals that have no home, that are unwell, that are injured. And we just wanted to do a little bit. You know, we all have moved to Goa, and Goa has given us so much. So we just wanted to give back in a small way. So this is your first sale towards animal charity. Yes, this is our first sale, but certainly not the last one. We all are big pet lovers, so we want to do our best and keep doing these sales every few months so that we can contribute to the charity. So we meet twice a month and we're always doing different things. This is the first time we've done a sale and the response has been so great, but I feel like we're going to do it every 3 months. I think our most important message is that if you've come to Goa and made it your home, just don't keep taking, learn to give back. There are a lot of people, there are a lot of pets, especially animals and dogs in Goa that, you know, need support. So if you can do a little bit by giving from what you have, which Goa has given so much of, I think we should all do a little bit. तरी actually Insia, the founder of WE, जी हांगासर एक वेगळो वेगळोसो सेल घेवन आयला आनी ताजो प्रॉफिट जो आसा तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांगा. स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर वांगडा अपेक्षा पेडणेकर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.